आमीर तुका पयलें म्हणटच म्हाकाय घुंवो आयिल्ल्या भशेन शी जाली. थँक्यू. पळय कारण सगळ्यांक घुंवडावपाची जी कला आसा ती तुज्या फाटल्यान काबार. हय. तर ह्या खिणांत तूं आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्सान हें सांगूंक सोदतां, म्हाका दिसता हांवें इतलीं वर्सां तियात्रान नासला, म्हाका दिसता असलो प्रोड्युसर अनुष्का फॅमिली रेस्टॉरंटचो टॉनी डिकोस्टा आनी पयले पावट असलो तियात्र माचयेर हाडला. आनी तेज्या वयर हांव सांगूंक सोदतां कित्याक जायत्या ट्रस्टांक ताणें हेल्प केला, आदार केला, जावं इगोर्जांनी जावं इस्कॉलांनी. सो हांव ताका एक बरो मान कहो दितां, कित्याक असलो प्रोड्युसर मेळपाक बरो डिफिकल्ट. म्हणटच जे भाशेन ह्या तियात्राक आदार जाता हय तशे पद्दतीन थोडे भोव कलाकारूय मुखार वेतात. हय. रेजिनाल्ड, ह्या तियात्रा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? सांगपाचें म्हणल्यार हो तियात्र बरोवपा वाटेन सारको टॉप आहा. आनी दुसऱ्या वाटेन कॉमेडी बी बरी आहा. आमचे सेल्वी, सिरील, दुतो सिरील म्हळ्यार कोण वळखता ताका, दुसरो शिकामीर, जॅनेट, लोकांक सारकी उमेदीर हाडटाय. आनी दुसऱ्या वाटेन कांतरा वाटेन सारकी लायन चड बरी आहा. आनी लोक सांगता ते प्रमाणे आमी म्हणल्यार जायना, पूण लोकूय सांगताय की सगळ्या वाटेन तियात्र बरो आहा आनी खरें बरो आहा. कित्याक हांव तियात्र बरोवपी आनी बरोवपा वाटेन तेगे सारकें चड बरें बरोवप. म्हणटच तुज्या आख्याच कुटुंबान हो तियात्र पळयलो आसतलो? हय, पळयला. आनीक कुटुंब येयले तेन्ना आमचे टोणी आमकां थोडे पास दिले, कोणाक हाडले बरें हांवें बरें बिजनसमॅन दोग जाण हाडले. आनी तेणें तियात्र पळोवन ताका उगडास येयलो की तेन्ना रेस्पॉन्साक घाट तियात्र पेट्रिका अस्तुरी त्या तियात्राचो ते उगडास येयलो. आनी तेणी म्हणलें हो तियात्र सारको चड बरो आनी आपूण फूल स्पॉन्सर तुमकां जाल्यार तियात्र करता म्हणून. आतां आमच्या कपेलाक तेणें फूल स्पॉन्सर केला. देव बरें करूं. सेबी, आतांच तुजो उगडास जाला म्हणटच तुज्या विनोदी भुमिके वयर लोकांक कशे पद्दतीन तूं हांसयता? हांव लोकां जायत हांसयता, पूण लोक हांसता हांव नको लोक मानून घेत जाल्यार लोक हांसयता, हांव हांसयता अशें करून लोक हांसता. पण रेजिनाल्ड सांगता ते भाशेन लोकांनी हो तियात्र मानून घेतलो. लोकांनी मानून गेला, तुकाय मानून घेतलो? म्हाकाय मानून गेला, पूण म्हाका दिसोंक जाय न्हू लोकांक सांगोंक जाय अशें भितर. म्हाका दोग तीग जाण सांगलें म्हाका दिसना, पूण रायचा आनी म्हाका म्हणटा सेबी तूं बरो करता, कॉमेडी बरो करता. तो मागीर उमेद सोदता आनी वाडता उमेद. ना, पूण तूं चड वयर पावतलो. वयर ताका लागून वयरी पावपा जाय न्हू. पूण तुका थोडेच जे लोक सांगतात ते सारकेच सांगतात, वयल्या वयर सांगनात. ताच्या काळजा मनांतल्यान ताणें तुका सांगलां तुमी तियात्र बरो केला. कारण हांव जायत्या दुसऱ्याय कलाकारां बरोबर उलयता आसतना ताणें म्हटलें की आमची कॉमेडी भाग आसा तो बरे तरेन मुखार वता. हाचेर तुमचोच हात आसा, तुमच्याच जो एफर्ट जी तुमी तो चुकोस घेतला ताचेच उद्देश ही कॉमेडी मुखार वता. मुखार वयता. म्हाका जाता म्हाका जाय सदांनी सगळ्यान भितर सांगलोलें तियात्र बरो आहा. सो हांव आमी म्हणटा वचों मेळ्ळें आमी वयताय आनी खंय तियात्राक गेले ते आमगे आसताय कांतोरी थोडे थिंग वयताय पार्टीस आसताय तांकां सांगतात ते आमकां चडशें मेळ्ळाय न्हू लोक. हांव वयताय म्हणटकच ऑडियन्सान सांगलें आमकां उमेद जाता बरीच. पळय ह्या खिणांत जे सेबीच्या काळजांत ताचे जे आवडे आसात ते हे भाशेन की आमी जायते फावटी जे टॉपमोस्ट कॉमेडियन आसात जावं टॉपमोस्ट सिंगर बरे पार्टीस्ट आसात तांकांच आमी म्हणटात की तुमचें बरें जालें. पूण जे सेकेंड लायन जावं थर्ड लायन तांच्या फाटल्यान जे काम करपी आसात तांकांय आमच्या ऑडियन्सांनी तांची तुस्त करची गरज आसा. आनी तेच पासत हांव ताचे लागीं हे भाशेन उलयलो की फुडाराक सेबी सारके जे कॉमेडियन जावं दुसरेय कलाकार आसात तांकांय तुमी हात दिवन वयर काडचे. ह्या तियात्रांतलो आनीक एक खोडेगान कलाकार सिरील फर्नांडीस म्हजे बरोबर आसा. सिरील, ह्या तियात्रा वयर मनीसपणाचें घर ह्या तियात्रा वयर तुजे विचार, जी तूं भुमिका कोत्ता ताचेर तुजें मत? हो म्हजो तिसरो तियात्र. हांव पालसाक नासता आनी ह्या तियात्रांत हांव डॉक्टराची भुमिका कोत्ता. आनी जायते जाण म्हणटात, म्हजी फॅमिली देखून म्हणटात तुका हो रोल दिला तो एकदम बरो दिला म्हणून. आनी जायते म्हजे फ्रेंड म्हणटात डॉक्टराचो रोल तुका बरो सोंपता. डॉक्टरचो रोल पूण बरो करता म्हणून.
सर. होय खरेंच जेन्ना तूं काळजा मनान कसली भुमिका कोत्ता तेन्ना ती बरी जाता. एक फावटी होय म्हटलें आनी ताणें मनान घेतलें जाल्यार तो कसोच सोडिना. असलोच मनीस म्हटल्यार तारी. कारण जितल्या तियात्रांत तो जेन्ना आपलें उतर दिता तें उतर तो फळादीक करता आनी तशेच पद्दतीची तो भुमिका करून आयज ताणें एक वेगळोचसो ऑडियन्स ताच्या फाटल्यान आसा. ह्या तियात्रांतल्यान जी तूं भुमिका कोत्ता ताचेर आमच्या ऑडियन्सांक तुजे विचार. माझी भूमिका धाकटीच एक 3-4 एंट्री आसा पूण इम्पॉर्टंट एक नेगेटीव कसो रोल तो पूण मागीर कळटा नेगेटीव न्हू म्हणून तो एक रोल पूण म्हाज्या पद्दतीन हांवें तो रोल केला. घडवेन फाटलीं 6 वर्सां ह्या पोंगडांतल्यान तूं न्हेसता होय. आनीक तुजोय जायतो भाग आसता ज्या मनशाक ज्या वेळार जूय गरज पडटा तुवें तुजो आदार तुजें उक्तें मोन करून तुवें दिलां. आनी ह्या तियात्रांतल्यान आयज तूं मनीसपणाचें घर हातूंत तूं न्हेसता आसतना ओवरऑल हो तियात्र कसो फुडें वता? सांगचें म्हटल्यार तियात्र एकदम बरो आसा. ताची स्क्रिप्ट वयर उत्ता. स्क्रिप्टूच न्हय इवन सगळे वाटांनी लायक कांतारां बरी आसा, कॉमेडी बरी आसा आनी स्क्रिप्टूय बरी आसा. जेन्ना तेजो स्क्रिप्टाचो उगडास करता म्हाका रुजारियो रॉड्रिगीस हो सर्गेस्त डायरेक्टर हाचो उगडास येता. कित्याक ताची डायलॉगां ते भाशेन आसतालीं आनी हे आमच्या तियात्रांत ताणें एक डायलॉग म्हणजे तेजो उगडास करपा सारकें एक डायलॉग गायिल्लें आसा. तें हांवूच म्हणटा. ह्या खेळांत एक विनंती करता की तें डायलॉग जें खरेंच तुज्या काळजा मनांतल्यान येता तें आमच्या ऑडियन्सांक ह्या खेळांत तुवें म्हणून दाखोवचो. तुजें उलोवप दुबाव विशीं जालें देखून म्हाका एक बूद आनीक जाणवाय आसलेलो फांकीवंत बरोवणार आनी दिग्दर्शपी आमचे गोंयचो शेक्सपियर म्हणून पाचारलेलो सर्गेस्त रुजारियो रॉड्रिगीस हो डायरेक्टर म्हजे नोदरेक आयलो. ह्या सर्गेस्त रुजारियो रॉड्रिगीसान खूब वर्सां फाटीं आपले 2 वजनांनी तियात्र दाखयल्ले. एकेच रात्री आनी आमी फातर. एकेच रात्री ह्या तियात्रांत एका देखाव्यान हो डायरेक्टर अशें बरयता की मनशाक दुबाव चड गरजेचो म्हणून आनी तोच डायरेक्टर आमी फातर ह्या तियात्रान एका देखाव्यान अशें बरयता की मनशाक दुबाव पयस करूंक जाय म्हणून. वा 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 म्हणटच तुवें उगडास धरून आनीक हे बरे भाशेन हें जें कितें बरयलां तें तुवें लोकां मुखार मांडलां. येस. घडवेन तुज्या सहकारा पासत काल सांगताना देव बरें. थँक्यू. तुमकांय चड देव बरें. तियात्र म्हटलो काय ना आनी तियात्र कोणाचोय आसूं काळजा मनान खुशाल असो मनीस म्हटल्यार एंड्रू फेर्नांडीस. थँक्यू. सदांच पालकाचो भाग तो आपलोच तियात्र जालेल्या भाशेन सांबाळटा आनीक स्टेज मॅनेजमेंट करपा फाटल्यान तर हांवें सांगची गरज ना. बरे भाशेन स्टेज मॅनेजमेंट तो करता. तर एंड्रू ह्या जे तियात्र चलतात तातूंत तूं एक वांटेकार जाता. तुज्या काळजाचे उमाळे आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? सांगता. ह्या पावसाचे जे तियात्र आमचे डायरेक्टर बरयता ते 38 तरेले बरयले आसता. म्हणजे बरे हाय स्टँडर्डाचे बरयले आसता आनी जायते सेटींग आनी जायते विचून काडलेले कलाकार तशेंच सिंगर जे लोक 100 रुपया टिकेट काडून येतात तांचो एक फोड तांकां मेळसो म्हणून अशें बरयतात. आनीक हे पावसाचे तियात्र नाचपाक चड उमेद कित्याक म्हाकाय जेन्ना ग्रुपान आसता ते व्हडले एक्टर मेळनात आनी असले व्हडले सिंगर मेळनात आनी म्हाका चड उर्बा भोगता हे कलाकारा बरोबर काम करूंक आनी कांतरां म्हणपाक पासून. खरेंच तुजो जो वावर आसा तो तुस्त करपा सारको. जेन्ना गरज पडटा तेन्ना रोखडोच तूं धांवता ते वस्तू हात लायता ते कांतार म्हणटा तो ट्रियो म्हणटा असोच तें सारकें तुका व्हड यश आवडटा. असोच फुडें वचत राव. आयकातीक मुनी कसो तो जियेतालो कोट्यो कोटी दुसऱ्यांक दिवून दुडू कमायतालो विश्वास कोण दाखोवन रातीपणा रोजतालो दुडवांचे आशेक लागोन सोयरी कोती सोतालो. जायते फावटी आमच्या काळजांत वेगवेगळे तरेची खुशालकाय येता.
थोडे फावटी आमचे घरचेच कोण तरी भुमिका करतात तेन्नाय एक वेगळेच तरेची उमेद येता. आनीक आयज म्हज्या बरोबर आसा म्हजी शेजारी मायरा, ह्या तियात्रांतल्यान न्हेसता. मायरा, ह्या तियात्रांत एक तूं भुमिका करता. आमच्या ऑडियन्स आमचे जाणा जावंक सोदताले की कसली भुमिका करता काय म्हण. हांव तियात्रा पास्कुआला गेलो आनी जेसिकागे भयणी रोल करता आनी हो रोल सारको एनर्जेटीक आनी हांव कॉलेज स्टुडंट जाल्ल्यान हो रोल करपाक म्हाका सारको बोर दिसता कित्याक तें नॅचरल अशें येता म्हगे एक्टींग कित्याक तो सारको कॉलेजी रोल असो. हांव कॉलेजी वयता प्लस हांव हितूं ओपनिंगूय म्हणटा आनी तें सॉंगूय बीन बरें फास्ट आहा सो म्हाकाय बीन बरें जाता तें सॉंग म्हणपाक आनी लोकूय जायतो अप्रिशिएट करता ओपनिंग म्हणटा सारकें कॉन्फिडन्स आनी बीन आसतो हां स्टेजीचेर वयता बरो भाशेन परफॉर्मन्स करता जायतो लोक अप्रिशिएट करता. मायरा, तुका अशें दिसता की आनीक तियात्र न्हेसत रावचें? हय, जायते फावटी म्हाका दिसता हांव आनी तियात्रांकूय वयतो म्हूण बट मागे कॉलेजी लागून म्हाका जायते प्रॉब्लम जाता. पूण तुजो मम्मी डॅडीचो तुका सदांच सांगत? हय, म्हगे डाडानू एक्चुली पाल सुवारिसा सांगलोलें आपल्यागे चोड आहा तुका सांगात दिवपाक आनी म्हगे फर्स्ट परफॉर्मन्स हांवें तेगे तियात्रां गेलोलें हांव 7 years आहलो तेदो हां सो तेदो सो म्हाका तो अशें करून सेल्फ कॉन्फिडन्स आहा स्टेजी वयलें म्हाका भिरांत दिसना स्टेजीचेर वचपाक आनी लोकां फेस करपाकूय म्हाका भिरांत दिसना. हय मायरा, ह्या खिणांत हांव इतलेंच सांगता की तूं फुडें वचत राव. आमी तुजे बरोबर आसात, आमचे ऑडियन्स तुजे बरोबर आसात. देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या तियात्रांत तूं एक भुमिका करता हाचेर तुका कितें सांगचें आसा? तेवतन बाब हांव हे पाल सारसागे न्हू कॉमेडी रोल करता आनी एक्चुली कॉमेडीचे रोल न्हू आनी तो पाल सारसागे तियात्र आमगे बाब टोनी अनुष्का तेणें प्रोड्यूस केला सो शो एकदम बरो वयता जायते शो जाले लोकांकूय बरी मेसेज मेळटा हे तियात्रांतल्यान आनी हांव मागता आमचे बाब टोनी अनुष्का तेणें आज हो पाल स्वारसा गेलो तियात्र प्रोड्यूस केला तेच भाशेन फुडार ताचे लागीं घडटा जाल्यार तेणें हेरांकूय डायरेक्टरान ताचो आदार दिवचो म्हणून. हीच विनंती हांवें टोनी लागीं केल्या आनीक हांवूय आशेन रावता ही आमची चिंतनां आसात ती सपनां उरची नाच पूण ही फुडें फुलतली. टोनी, तुज्या मोलादीक विचारांक आनी तुज्या वेळा पासत हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तेवतेन बाब हो शो म्हाका मुखार व्हरोन आमी सगळे कलाकारांनी सगळे आर्टिस्टांनी म्हाका सारको बरो थँक दिलो आनी बाय जेनेटान आनी बाय बाब साहेबींनी ते सगळे कॉमेडियनान ही बरी कॉमेडी तेणी केली आनी लोकांक बरो हांसयले आनी हे सगळे कलाकारान म्हाका बरो आदार दिलो हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. टोनी, तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामत कार्यावळ टोनी, जेनेट आनी सगळ्या ताच्या पंगडाक व्हड यश येता आनी कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां आदिवस.